नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव एन गोपालकृष्ण उडुपा हांगेल बुकांतुली बिरबलाल खिचडी म्हणून काणी सांगता. एक पटी अकबरू आनी बिरबल्लू न्हंयची बदीन उलयत बैसून आशिल्लींची. त्या वेळेरी एक दुबळ मनीशू अकबराला येता आनी सांगता, राया म्हगेली की धुवेली सोयरीक जाल्या म्हाका तिगेल वारडीक घट्ट करून कोरका म्हण म्हाका थोड्योची दुडवा साय जावका आशिल्लो म्हूण सांगता. तेन्ना अकबर सांगता, तुगेल्या दुड्डू ना जाल्यार तुका गड्ड वारडी कोरका म्हूण खंय आसा, सामान्य नमुन्यार वारडी कर नायत्याक म्हूण सांगता. तेन्ना तो मनीस सांगता, राया खंयची बापसू जाल्यार धुवेल वारडीक गड्ड करून कोरका म्हूण आश आसचें सहज न्हय. म्हाकाय तशीची की धूव म्हगेली मोगाची तिगेल वारडीक म्हाका गड्ड कोरका म्हण तूं कसं काम सांगल्यार हांव कोण दित तुका ताजे बदलाक म्हूण सांगता. अकबराक त्या दिसकुसकी गंमत करची मन येता. तो सांगता, वय हांव कसं काम सांगल्यार तूं करता वय म्हूण म्हणटा. तेन्ना तो मनीस सांगता, वय राया हांव करता म्हगेले धुवे खातीर हांव कसलें करता म्हूण सांगता. तेन्ना राय सांगता, तावळी हें न्हंय आसा पळय हांतू भितरी रात पल्ले गळ्याल येताय उदकां बुडोवन राबतवे तूं म्हूण म्हणटा. जायत राया हांव तयार आसा, हांव राबता म्हूण सांगता. तेन्ना बरो जायत म्हणटा. बिरबला बेजार दिसता. उत्तर भारतांत तूं भारीशी न्हय, रात पल्ले हें थंड उदकां राबल्यार हो मनीशू वंचतवे म्हूण दिसता ताका. अकबरान भारी चुकी केल्ली म्हूण दिसता ताका. जाल्यार उल्लोच्या उपाय ना तो मनीशू न्हय ओपवला म्हणून तो थंय बसता. रात जेतना तो मनीस येवन त्या उदकां भितर बुडोवन बसता. राजन लेखताची पांय सकाळी वतना तो मनीस वांचून वचना म्हूण लेखताची. जाल्यार वचून पळयल्यार तो मनीस साबीतेर भायर येता उदकां दुखून. अकबराकय आश्चर्य जाता, बिरबला खुशी जाता. अकबर तागेल्या निमगिता, हें असाधारण काम केलां तुवें, कशी साध्य जालें तुकें म्हूण म्हणटा. तेन्ना तो मनीस सांगता, राया दूर तुगेल रावळारा दुखून एक कण्णी दुखून म्हाका एक दिव्य उजवाड दिसता आशिल्लो. हांव मना भितर ताका लायक हुंसाणी आसा, ताजी हुंसाणी म्हाका हून करतर आसा म्हगेलें आंग, म्हाका थंडी लागता ना म्हूण लेखून 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 वची फाल्ली थंय राबलो म्हूण सांगता. तेन्ना अकबर सांगता, हां तावळ तूं शर्त सोलवलो. तूं उदकां भितर आमगेले रावळाराचे दिव्या हुंसाणीन राबिलो दुड्ड दिवचें जायना म्हूण सांगता. तो मनीस सान तोंड घरा वता. बिरबला भारी बेजार जाता. अकबर चुकलां तूं भितर म्हूण तो लेखता. हाकीक बुद्धी शिकोवकात कोळका ताका ताण केलेली चुकी म्हूण तो आलोचन करता. आनी 2 दिसान अकबराला येवन सांगता, राया हांव एक लायक खिचड करूं शिकलां. ते खिचड खावन म्हगेल्या घरा जनपुरा भारी रुची म्हणटाची. म्हाका तूं काय तें खावोका म्हूण जोर मन आसा. तूं भाय म्हगेले घर कडेन दनपार जेवणा यो म्हूण सांगता. अकबरा खुशी जाता, वय वय बिरबलाल हाता खिचड खावन पळोवया म्हूण सांगून तो जायता म्हूण सांगता. हेर दिवस तो बिरबलाल घराक जेवणाक दनपारा समाजावन जेवणा वेळेर वता. बिरबल येद्राक येना. तो तागेल्या कामाच्या कऱ्यान सांगून अकबरा बसयता, ताका वारी घालयता, पुरा नमुन्या सन्मान करता. जाल्यार खावच्या कसले दिना, पिवच्या उद्दातय दिना. अकबर राखून बसला. निमगेल्यार बिरबलू मागशी खिचडी करतर आसा म्हणटाचे कामाचे. अकबर राखून बसता. 1 घंटो जाल्लो, 2 घंटो जाल्लो, 3 जाल्ले, 4 घंटे जाल्ले. आतां अकबराक बैसून उपगणी जाल्ली, तान येवचे सूर जाल्ले, भूक येवचे सूर जाले. तो हे कस नमुने खिचड करते म्हाका पळोवका म्हण तेन्ना सीदा बिरबलाल घरा रिकता भितर थंय वता. वासरीन तुयना आयदरा वता. पळयल्यार बिरबल थंय एक सानची रान्नणी कोण बसला. लागीं एक रुखाक वयर गेल्ल्याक एक आयदन बांदून लांबयला. अकबर निमगिता, कसं करतस तूं म्हणटा. खिचडी राया सांगेल न्हू तुका, पळय त्या आयदना भितर खिचड जातर आसा आनी थोडे वेळ आतां जाता म्हूण सांगता. तेन्ना अकबर सांगता, कसं जाल्ला तुका, इतली येत्त रुखा वयर आयदन बांदला, मुळा भितर थोडो उज्जो केला, ते आयदना हुंसाण थंय लागनी, केन्ना जावची तुगेली खिचडी म्हूण म्हणटा. तेन्ना बिरबल सांगता, इत्या राया
तुगेल दूर रावळारान तुले दिव्या उजवाडू उदका बशिल्ल्याक हुंचण दिनी म्हूण सांगता. तेन्ना बरा कळटा, ओ हें बिरबल आलेक योजना म्हाका सांगूक हांव चूक केल्या म्हणून सांगून तो हांसता, वय म्हगेली चूक जाली त्या मनशा पयश करयाची फाय हांव तागेले तुवेल वारडिके दूड दिता म्हूण सांगता. तो मनीस येता, एक बरो दूड दिता. बिरबल त्या मनशाक एक उपकार करता अशीची. चिरडवानो काणी कशी दिसली, बिरबलाल बुदवंत काय कशी आशिल्ली. आनीक वरान तूं नवे काणये वटवट मेळया. नमस्कार.